विशय थंय मांडलेलो स्पेशली आमचे बोगदा जेटी वयले आनी स्पेशली रुमडावाडा एरियेची जे लोक एक भयान रावता आनी ड्युरींग पावसाच्या दिसांनी जी लँडस्लायड जावपाची एक चान्सीस आसता आनी एवरी टायम तांकां डेप्युटी कलेक्टर कडसून म्युन्सिपालिटी कडसून लेटर वयताले घरा एविकेट करा म्हणून. सो तेच्या लागून हांवें प्रश्न काडलेलो. सो ते खंय तरी सरकारान दखल घेवन तेजे भितर आमचे सरकार जो आसा ताणें दखल घेवन ह्या फावटी ती नोटिसीस कोणाकूच पावना. फर्स्ट टायम अशें जाल्लेलें आसा. आनी तेजे उपरांत आतां जितली एरिया आमची हांगा आसा जंय जंय चान्सीस आसा लँडस्लायड जावपाचे आनी जी आयज आमी एरिया ही पळयता स्पेशली रुमडावाडा जेटी बोगदा एरिया ही खंय तरी आमकां दिसतालें कितें लोकांक खंय तरी प्रोटेक्शन मेळचें म्हणून. आनी हेजे लागून आमी जो इनिशिएटीव घेतलेलो आसा आनी अंडर जी सुद्धा एज एक कॉन्ट्रॅक्ट एवॉर्ड जाल्लो आसा आमकां रिपको कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेडाक. तेंचे मनीसूय हांगा आसा आनी हो टोटल प्रोजेक्ट जो आसा तो आसा 2,72,61,160. सो हो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आसा आनी हो आयच्यान हें काम स्टार्ट करता. आनी हें काम जे स्टार्ट करतले ते फक्त वॉर्ड नंबर 5 आनी 6 जी एरिया मेन आसा ती लँडस्लायड जावपाची. सो सध्या इनिशियली आमी 4 प्लेस आयडेंटिफाय टोटल 7 प्लेस आयडेंटिफाय केल्लेले आसा इन वॉर्ड नंबर 5 आनी 6 आनी 7वी प्लेसीचेर ही कामां जावपाची आसा जी रॉक होल्डिंगाची कामां जावपाची आसा. हेजे भितर एटलिस्ट स्टेबिलिटी मेळटली कितें जो पावसान जी लँडस्लायड जावपा ती लँडस्लायड जावपाना आनी स्टेबिलिटी उरतली. आयज तुमी हांगा पळोवपाक शकता की ही एरिया पळय कितली डेंजर आसा. हांगा आमची घर आसा आनी ही एरिया सकयल आसा. सो ही एरिया फूल जी आसा ती 30 मिटर्साची ही स्टार्ट करतली. सो अशे 7 कडेन आमी आयडेंटिफाय केलेले आसा आनी 7 कडेन खंय तरी तांकां एक भिरान जी आसली ती भिरान काबार करपाक लागून हें काम घेतलेलें आसा, इनिशिएटीव घेतलेलें आसा. तेजे लागून आयज आमचे रिपको कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेडचे लोक आसा तशेंच आमचे जी सुडाचे जेजे अंडर हें काम चल्लें तेवूय हांगा उपस्थित आसा. त्या खातीर आनी हें सुपरवायज करपाक लागून आमी आमचे लोकल लोक जे हांगा ह्या वाठारांत रावता तांकांय दवरलेले आसा. सो म्हाका दिसता एक बरी इनिशिएटीव आसा की कितें तरी आमी त्या लोकांची स्टेबिलिटीक लागून करचें पडटलें. आनी हें इतलेंच बरें न्हू, अशी खुबशी आसा. ही 7 प्लेसीस आतां सद्या आयडेंटिफाय केल्ली आसा. तुमी हेवटेन पळयलें जाल्यार आनीकूय तशीच एरिया आसा तिवूय आमी आयडेंटिफाय केल्ली आसा. तेजेव बेगीनच्या बेगीन टेंडर जातले. हेच्या भितर म्हाका मातसो दुबाव ना. पेंटिंग उरलेलें काम ते आयज कंप्लीट जाता. बाई आमगेलो फुडें सरला आनी ते सगळें कंप्लीट जाता आनी आसलेलो वर्क सगळो कंप्लीट जातलो हेच्या फुडें. हांगासर जी घरां आमी कितलींशीं वर्सां आमी हांगा पळयता ही घरां सारकी डेंजर जाल्ली आसा. एरिया केन्ना पडूं शकता पावसाची भरोसो ना. आनी हेका लागून रॉक बोल्ट रिटर्निंग वॉल बांदपाचें एक भव्य स्वप्न आमच्या आमदारान पळयलें आनी तेणी दाखोवन दिलें की हे आपूण करूं शकता म्हणून. आनी सॅटिस्फाय केलें आमचे संकल्प श्रद्धा आमोणकर आमचे कावन्सिलर हांच्यांनी हांगासर एरिया पळयली आनी अशें चिंतलें की लोकांक खूब परिस्थिती बिकट आसा, हांकां केन्ना डेंजरस आसा हे घरां आनी विचार करून हे जे काम हाडलें जी सुद्दां कडल्यान आमच्या आमदारान. सध्या आसा जेटी रुमडावाडा ह्या वाठारांत आसा वॉर्ड नंबर 5 आनी ह्या वाठारांत खूब डेंजर. आमी सकयल रस्त्यार वयता असो आमकां दिसतालें की खूब डेंजर आसा हें. आनी आमच्या साहेबान संकल्प बामणकरान एसेंब्लीन बसून हें सगळें दाखोवन दिलें. तेणें सांगलेलें की हे अशें डेंजर आसा. हेच्या पयलीं हो इश्यू कोणीच घेवंक नासलेलो 10-15 वर्सां. आमच्या साहेबान हो इश्यू घेवन आतां हें काम आतां स्टार्ट करपाचें आयज तेणें थारायलां.